अंजुन दर्यादेगेर एकलो तरणाटो दर्यांत पडपाची घडणूक घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो तरणाटो सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्ल्यान तो निसरून दर्यांत पडलो खंय। दर्यादेग वाठारांत आशिल्ल्या हॉटेल कामगार आनी थळाव्यांनी ताका वाटावपाचो यत्न केल्लो, मात भरती आशिल्ल्यान ताका वाटावपाक अपयश आयलें। म्हापशेचे उजो पालपी दळ आनी अंजुन पुलिशेन सोद मोहीम सुरू केल्या। एक्चुअली मैं आया था 2 मिनट ही हुआ, किसी का चिल्लाने का आवाज सुना तो मैं गया, देख रहा था एक बंदा जो पानी के लहर से थोड़ा सा दूर जा रहा था, उधर था वो शायद ठीक नहीं था, वो कुछ शायद दारू पिया हो सकता है। तो मैं देखा ऐसे, तो मैं इधर से जो नारियल का पेड़ रहता है ना, उसकी पत्ती भी गिरा हुआ था, मैं लेके गया और 3-4 लोग भी उसको मतलब सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर वो धीरे धीरे पानी के जो लहर है वो बहता चला गया। हमने रस्सी से बात की, जो नारियल का जो पेड़ होता है उसको भी फेंका, पर वो उसको पकड़ भी नहीं पाया क्योंकि वो सही हालत में नहीं था, मुझे जितना लगता है। तो अभी धीरे धीरे वो बहते उसका जो चिल्लाने का आवाज भी था धीरे धीरे बंद हो गया। ऊपर बैठा था, उसके बाद मैं जब चिल्लाने का आवाज सुना ना, और 4-5 लोग और भी थे जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं उधर गया। और मैं जाते जो नारियल का पेड़ का जो पत्ता रहता है, जो लंबा रहता है ना, मैं उसको लेके भी गया कि अगर पकड़ सके तो उसको खींच के ऊपर खींच सको। हाँ, पर वो भी मतलब फिर से वो दूर चला गया और वो पकड़ भी नहीं पा रहा था। ट्युरिस्ट आसले, तो ट्युरिस्ट फुडले तो ते पडपाची पयली दिल्लोलो तेंच्या फुडल्यानूच आवाज करून गेलो तो एक वसाड येयली खंय, वसाडीन तेका घेवन गेलो। त्या टायमार तो बोगो रे आमकां एक लोक ट्युरिस्ट सांगो गेलो तेका, तर दोरी जाय म्हणून आमी पावता असो तो तितले असो पयले ऑलरेडी आवाज करपाचे बंद केल्ले तो वयल्यान फ्लोट जातालो तिका। एकलोच आसलो ट्युरिस्ट तो? एकलोच आसलो, भितर आसलो तो। सरकारान हांगासर ब्युटिफिकेशन केला, हांगा लायटी उजाना, हांगा फुल स्टाफ येता, ड्रिंकाक बसतात रातचे, पुलीस येतात हांगासर तांकां धांवतात, पूण स्टाफ आयकना हांगासलो। स्टाफ आयकना हांगासर बसतात ड्रिंकाक। स्टाफ खंयचे आता? स्टाफ फुल आमचे हॉटेलांचे हांगासर ते सगळे आता ना, ज्यो लायटी ब्युटिफिकेशन काय बरें केला, पूण हांगासर लायट सुद्दां एक बल्ब पेटना हांगा, एक बल्ब ना। ओके, सो म्हणजे जे हॉटेल्स आसा त्यांचे स्टाफ येवन हांगासर पिवंक बसता। पुलिसांनी हांगासर येवन हे करचे आनी सरकारान हे मातशें कितें केलां सारकें करचें। म्हापसा फायर कंट्रोलाक 12:20 कॉल येयल्ले, आमी हांगा पावले 10 मिनटां, विदिन 10 मिनिट्स आमी हांगा पावले जाल्यार हांगा आमी येयल्या बरोबर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें, सगळीं फडकां बीन सगळीं धुवून पयलीं, आनी ते लोकल लोक सांगल्या प्रमाणे की तो एक पिवन वयसून बडबडीत येवन हांगा न्हिदलेलो। ज्या बरोबर येयल्या बरोबर आमी हांगा पयलें जाल्यार तो ऑलरेडी ड्रॉन जाल्लो, आनी लोक म्हणटा कितें की हांगा तो न्हिदलेलो त्या कारणान ती वसाड येयली आनी ताका घेवन भितर गेली। तरेन आमी सगळे फायर फायटर आमचे तरेन आमी ताका सर्च ऑपरेशन आनी ताका उदकान देंवन पळयलें, पण आमकां मेळोंक ना, दिसोंक ना कोण तो, कोण सरकवलो, कोण कितें एक्झॅक्ट आमकां खबर ना हे कोण तो। ओके, आमचे परतून सकाळीं आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट